हे नाटक तुमकां मस्त पुरा सोशल इश्यूज व्हेरी एनलायटन करतले विथ अ टच ऑफ ह्युमर. हांव तुमकां ह्या नाटकाचें संक्षिप्त दिता सर. हें नाटक आमगे जिवनांतू प्रति दिवस प्रति घर कडेन चलचे विशय आवस कुताले माय सुन्नाले मदेंतू तांगे विभिन्न आलोचन चलचे आजकालचे नव टेक्नॉलॉजी निमित्ती तांगे जिवनांतू तांणी कशी चॅलेंजीस फेस करून एक दुसरे डिफरन्सीस एडजस्ट आनी एक्सेप्ट करून तांगे संसार कशी मुखार शिताची म्हणून हें नाटक रुपारी प्रस्तुत करतासाची. हे नाटकाचे कॉन्सेप्ट रायटर एंड डायरेक्टर इज धनंजय शानबाग. कास्ट मेंबर्स इंक्लूड शोभा भट, उर्मिला प्रभू, वंदिता कामत एंड धनंजय शानबाग. हांव पुरो जनाक विनंती करता एक जोरदार क्लॅप कोरका म्हणून तांगे स्वागत करूया आनी ह्या नाटकाचे आनंद घेवन म्हणून विनंती करता. संजय गो बरोबर जावचें. अरे बार सोरची बेळार बॉसान येवन काम दिल पळय. त्या बॉसाले हॅबिट तशी असते. ते काम कर ना म्हणून जातल वेळ मागीर तशी वेळ जाले तान पळय कितलो वेळ जालो. वय आणि आज हांव पहिले येऊन बसला आरामशीर कॉफी पित आसा आणि तुगेलें कसं नाही इतले लेट. सांग तू कसं तर म्हणटा आशिल्ली. हां एक्चुअली कसं नाही सकाळ उल्लोच कशी पूर्ण हांवें म्हाका तुमकां एक इम्पॉर्टंट विशय सांगचे आशिल्ले. सांग सांग कसं इम्पॉर्टंट सांगता. हांव मगे साऊथ आफ्रिका प्रोजेक्ट सांगिल्ले उडगास आसपे. वय तू काल रात्री म्हणत आशिल्ली की कसं इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा म्हणून. धनंजय ऐक ना अरे राव अम्मा तुगेलें आसा तू सांग तो. मिगेल नावे ते प्रोजेक्टाचे डेडलाईन फिक्स जाला. अरे बापरे. हां आता 15 दिवसान ताजें सबमिशन आसा. मागीर पळय नेक्स्ट वीक दाखून हांव बिझी आसतली. म्हाका कांय वेळ आसची ना आनी पळय ह्या वेळा कशी वेळ जेवचे पूर म्हाका येता ना. अरे बापरे मागीर जाल्लें कसं करचें आतां. पळय ना म्हाका हेची की उलोवची आशिल्लें. कसं उलोवचें आसा अम्मा तुका. ताका सांगची आशिल्ली. कसं सांगचें आसा. राव तूं तर एक मिनट राव ती सांगता आसा न्ही. ती उलयल्या म्हणून तुका आयकुका म्हाका कसं सांगचें आशिल्लें. तू सांग गो. ते तुम्ही या सॅटर्डे संडे फ्री असाच वे. अरे तुगेले कडे सॅटर्डे संडे केन्ना पण फ्री जाता. हां तेच आयकूंक आशिल्लें म्हाका. म्हाका नावे ह्या सॅटर्डे संडे खंय पूण एक लागीं जाल्यार काय ना खंय पूण एक भायर वचूंक आशिल्लें पळय. पण आता इतले शॉर्ट नोटीसाक खंय वचचें गो. तुम्ही बाळा चमकल्या री म्हाका खांगूप गणकर नावे म्हाका चिके लोणली जायना की. कसं लोणली अम्मा कसं लोणली. अम्मा बाकी वेळार तुम्ही घरकडे एकली आसाच न्हू. आम्ही दोगांय ऑफिसा वताना तेची केन्ना एकलीची. आणि घरात टीव्ही आणि असतं न्ही कसं पळोवचें बस. हां तू सांग. मी केले काय के फर्स्ट हांव कंप्लीट करता. हां सांग. हांव लेखता आशिल्ली की म्हाका खंय पूण एकडे वचूं का लोनावाला खंय लागीं जाल्यार चलता तेंची लोनावाला. तितले शॉर्ट नोटीस असल्यार लोणावळा खंडाळा जातले. हां जातल ना तेच आयकूंक एक मिनिट आता ऑनलाईन पळयता कसं नाही ऑप्शन असं की. हां पळय असं ऑप्शन तर असं. हां पण प्रॉब्लेम असा म्हागेले क्रेडिट कार्ड लिमिट ना. तुगेले क्रेडिट कार्ड वापरता चलतले न्ही. वापरा. हां ओटीपी दी. दिता त्या दिवशी हांव कसं तरी ट्रान्झॅक्शन करता अशें तू ओटीपी दिल ना म्हाका. ओटीपी तरी दी. दिता फोन भायरस. अच्छा हांव ओटीपी दिता. बुक कर की. हां आम्ही एक घरकडे आम्ही एक ओटीपीची जाऊन रपल्याची. अरे अम्मा तू तुगेले वेळ कसं घेत तसा ओटीपी. अम्मा पण तसं ओटीपी म्हाका पुरावं तसं. कसं करत तुसा. ओटीपी म्हळ्यार कसं न्ही. हांव सांगता ओटीपी म्हळ्यार ओल्ड ट्रबलिंग पेरेंट्स ओटीपी. पळय आम्ही अशी म्हणला की कसं न्ही. हां तुम्ही म्हणटा पूण म्हाका पुरं कळटा कळ्ळें. काय तशी उलयली ना गो अम्मा. तू कित्या इतले बेजार करून घेता. जाल्ले सूर जाल पळय हांगेले एक दिवस ना आमगे घरान केन्ना अवसूल आनी कुत्ताले आर्ग्युमेंट जायना तिले. हांव सांगता हांव आनी मेगेल बामणान 2 दिवस खंय वता म्हणटाना या मेगेल मायक शींग खावन आयले. वचोच ना हें न्हू तांगेल प्राय वच्ची. आत्तां वचना जाल्यार केदोन वच्चें सांगे पळया. अशें उलयच्यास मायना ना. हांव हांगा लोनली हांव म्हाका खूब गण जाता एकलीची असं एक सांगून इमोशनल ब्लॅकमेल करतात आनी मागीर बामणाक
कसं करचे काय? गेली ॲटिट्यूड काय पळयता ना म्हाका दिसता मी गेला मातशी न्ही मू मी गेला मा भारी अंडरस्टँडिंग असो कितले पाप असती गोतस्वे हांग गेले म्हणजे जाऊ नाही कसं करचे अरे काय चमकलेलं ती कसं काय? मी केली विषय पिरी पिरी उलयत असेल की काय ना ती ऑफिसा उलयत विचार आमका विचार ती ऑफिसा उलयत अशी केली बाहेर काय उलयना ती वे ती कसं सांगचे की ते डुगू डुगू नंदी बैल म्हणजे अरे हांव तशें डुकू डुकू करना बाई तू केन्नाय तशीची तू गेले पण ऐकता हा काय ऐकूच ना ती कसं सांगलं न्ही तुका चंद दिसता त्या गोचो हांव एक तुमकां विशय व्हड दुखून सांगता म्हणलें तर आसा तुमकां काय पुरसत ना जाल्यार हांव सांगचेची कसं नाही विषय मेकेल एक फ्रेंड म्हाका गर्भ शिकोवच्या येता गरबा वय आणि या याच्यारी अरे तो एज बीच कसं चंद भायर का ये रूमा तकून ते रूमा वता ना अय्यो मग उलटा दुखता अय्यो पाय दुखता असं गेले पण चिमणी गेली माई कर पकड पकड कशी करतो म्हणून पड म्हाका असं वेरे वापास पिरी पिरी ती कसं कितें कॉर्नरार वचून तांकां विचार ती बाप काही पिरी पिरी उलयना ती उरलयना म्हागेली बाई एकदम चांगलीच. तीन म्हणले सर ताका वय म्हणटा ताका कसले वचो मेगेल फ्रेंडान येवचे टायम जाला तिका फोन करून म्हणटा ती खंय फ्रेंड आणि दवरला गाईड दवरला कसं ट्रेनर ट्रेनर दवरला आणि कसं ट्रेनर किती दवरले तुका पुरसत तू आसता घरा पळवताले अरे कसं कोण हॅलो ट्रेनर म्हणून हा सांगो खंय पावली गो तू बेगीन गेट लगी असो चल वेट करता रशीन तू बाकी लोक आयलीची रिंग करता आयलीची शीद भितर शिकोच्या गायला ना ट्रेनर नाही पळयाची आउटसोर्स पळयल्यारी कितल शॉक जाल दुवे ते येवच्याक आम्हाक अपॉइंटमेंट जाय की रिझर्वेशन जाय सीधा येता दुवे ते नाही तशी सांगेल नाही हांवें कशी सांगी मात्र तुगे कसं वेस तुगे लायचो चंदिस की ना काय हांवें हेच घालू आजी आमगेले ग्रँड ड्रेस रिहर्सल हांव काल थोड्या वेळान ही वय कशी आसतली तुगेल बाप अम्मा तूर एजंट तुम्ही यें चिलेकता ना वय तशी शॉक जाल्ल्या पळयाची अरे मजा सांगता तुमका केन्नाय ही छंद कोण काप पडनी नसून येवची ना आजी कसं अंगारे लायकले मगोत ना या अम्मालेक कसं सांगचे कर्म दिन आता मिगेल बॉम ना पडेल एक चान्स मेळना म्हाका कळना तुमका कसं करछा मैं पळय वंदी हा. तू म्हणता असेल नाही गो तू गेली अम्मा पाप ही अशी पाप की असं अम्मा आता तू आईला ना मैं कसं कुणी रुला आणि कसं कर हा तुगे फेवरेट रूल हांव फंड घालता काय नाका बैस तू बैस ना गो 2 मिनिट लागता सांगता हांवें झोमॅटो आणि स्विगी दोन्ही डाउनलोड करून घेतला तुका शिकयता आम्ही पिझ्झा ऑर्डर करताची पिझ्झा म्हाका तें जावका क्रिस्टेड एक्स्ट्रा चीज घालया
चीज अरे, चीज तुमका- आणि ओव्हर वेळ जातलो. पिवचार का म्हाका जिंजर हा हांग काय करूया की ते सोड आमकां नाका. ते सोड ते बरें, सोड बरें, हा. तू न्हू शिकयलेलें केन्नाय घरकडचे खाऊ का म्हणून बोरी. आज हे सकट थिन्न क्रस्ट पीस होय. आणि जिंजर लेमन सकट कसं ताड वाटतं ते काय जायना तू तर काय ऑर्डर करून चड गो चडटा सांग हांव एक टायम ना गो सकाळ फोन करताना तुवें आमा यो आतां बॉस कॅबिन वचचें आसा कसल्याच फोन करता मा भात घेवन गो म्हणून असो दनपार फोन केले न्ही टीम मीटिंग चाल आसा मा पास तुगे फोन आयलो ओके मागीर सांजे केले असो एक सांजे करता अमा रिव्यूइंग चाल आसा वापस फोन कर न्हू वापस भात दिवन म्हाका मद्दो बरी एक घड फुरसत एक घड चेड्या फुरसत ना तशीची ही काही फुरसत ना शोभा हांव सांग तुमकां काही फुरसत ना सकाळ ही फोन केल्या न्ही वय गो डब्ब बरो आसा गो कसो करचें सकणालें म्हणलें वय मागीर अयो चायल्डाक स्कूल बस स्टॉपार सोडू असो कशी स्कूल बस चुकल्यार पांच चायल्ड आले मागीर ट्युशन स्विमींग डान्स क्लास ही काय पुरुष पुणी तेताने एक घड उलयते एकी घड तितली जाय म्हाका सांगलें काम आनी काय ना दनपार सकाळ उठून काम केलं तर निद्दले रे तुमकां दवय मत की चंद वेळा काय करू ना गो नागपूर का गो तू खंड सोड का ते या प्रायरी सगळी म्हणून वांग गेलं करेक्ट तुझा आता सांगायची आईल्या त्याक बैसल्या पण काय डान्स शिकवच्या एक मिनिट अम्मा एक मिनिट सांग पळय उलटा दुखता गर्भनी कोण मागीर कसं नाही उलटा खीळ निसरल्या रे मागीर कोण पळयतल तांकां शिकय स्टेप म्हाका ग्रेसफुल स्टेप्स Graceful? वय मेगेल प्राय अशी आणि अशी दिंगडी आणि नाच पिनी हांव काय कर एज अप्रोप्रिएट म्हणशी गो एज अप्रोप्रिएट शिकयल्या तिका आम्ही पळया आम्ही म्हाका तुम्ही दोघे येण्याची ओके जाय थांबेत हांव केन्ना डान्स केला हांव असना हांव शिकयता हांव यो म्हणून हांव सांगता म्हाका डान्स आनी करची ना म्हणून काय काय तुंबई सांगील म्हाका डान्स बीन नाका म्हणून असो कसं झालं ये उदा नाका बाबा तुगेलो उदा दवरी लोक पळय हसता आसता म्हाका असं कोणी हसनाच काय ना वच्चो कळले नव्हते गेल्ले म्हणले त्याची हांव तुमका एक सांगता सद्दां सकाळी अर्ध घंटा त्या मिरर मुखार रावून अशी कोणी या बिगी एडजस्ट करचे कोणा खातीर हा कोणा खातीर म्हाका यंग दिसता न्ही इम्प्रेशन करता यंग दिसून कसं करता ऑफिसान बायल तुम्ही मनशां कडेन हा हे म्हाका पूर जाले अम्मा पण म्हाका ना पूर जावन गेले हांकां सांगून पूर नक्क म्हणून आज तू आयल्या ना तू समजाय थोडे जाम्या तू गेले मेगे ऐकय ना ची कसं करचें हांवें अवस्था धनंजय म्हाका पळय धनंजय पळ म्हाका मना वायट दिसता रस ना मागीर दिसतलें न्ही इतले लोक हसले आरे मागीर आतां कळ्ळें तांकां म्हाका केस ना म्हणून वायट दीस सहज धनंजय कोणाक यंग दिसना सकणाक यंग दिसता अंग वरकेन बशिल्ले सकट जाणा
केस डायल लिपस्टिक लाली अशी लायतावे यंग दिसच्या कची तू तुगेल काही चूक ना धनंजय पण क्वेश्चन इज धनंजय हा की तुका नुसतं विगलावन यंग दिसता की तुका फिट फील जावका कसं नाही सांग फिटनेस जाय की नुसतं युथफुल जाय ते सांग म्हाका फिटनेस तर जाऊ पाहिजे अशी वीक लावून नाही पण फिट जाऊ का नाही बॉडीली फिट जाऊ करेक्ट फिट जायच्या ग अशी फिट जायनाची वीक लायल्या बरीची वॉकिंग आवत की योगा करत की जिम आवत की कसं नाही करत की ताच खातीर काय करणं जर फिट जाऊची कशी सांग म्हाका कशी जायचं तू वॉकिंग आवडची का अरे पण हांव ट्राय करता लास्ट वीक म्हाका उड कसं हागेल फोन आयलो कितलो डिस्टर्ब जाल्लेलो तागेल ऑफिसान तो कळतो गणेश म्हूण आशिल्लो पळय 30 वर्स मात्र हार्ट अटॅक कितलो डिस्टर्ब आमगेले ऑफिस आशिल्लो आनी ताचे पयशे फुडें स्कूल रियुनियन आसतना तातूंत कोण तो ताचे डायबिटीस आशिल्लो रमेश डायबिटीज आणि एक लोक हायपरटेन्शन बीपी ह्या भायर 40 मात्र कळ्ळें ह्या सकट जाला ही त्याक लायफस्टायला निमित्त अशी सकट लायफस्टायल आसल्यार कशी फिट अँड फायन जातलें यंग अँड स्मार्ट कशी दिसतली तूं लास्ट वीकान तू मॅरेथॉन असेल लास्ट संडे कशी तू आम्ही पळयला टीव्ही 60, 70, 80, 90 वर्स वर केला हांव पण तेच लेख ते सांगता रिफ्लेक्ट करता तू कशी म्हणू कळलं फिटनेस पण हांव कितले फाटी सांगला तुमकां नक्क ते विग कोणा दाखोवचे की विग लायता तुमी कसं नाही हांव इतले बायल मनशां आयले हांव थोडें इम्प्रेशन घरकी मुर्गी अम्मा बळे तुमगे पुत्ताक मेगेल काय बोलना हांव घरकी मुर्गी दाल बरोबर आणि भाईले जाणाक म्हणटाची सर यू आर लुकिंग हँडसम तू सांग म्हाका आमगे यंग हार्ट फ्रॉम अमिताभ बच्चनाक तू ताका 80 इयर ओल्ड मॅन म्हणटल की 80 इयर यंग मॅन म्हणटा सांगा कन्फ्यूज आसा तू दिवसेंदिवस यंग जाता नाकाच म्हणजे फिटनेस इज द की म्हणून आणि सांग तुका तू विसरला कसं विसरला आम्ही चल्ल पळोवचे येताना वेदानाची केस पुणे आशिल्ले भरपूर आशिल्ले आता गेले वाळटी करून गेले तेदाने धनंजय आमगे बंदीन तुका येसी त्या म्हणले हांव हँडसम तुगेले एड्युकेशन क्वालिफिकेशन गुण वॅल्यूज प्रिन्सिपल्स होल पॅकेज पळोवन तू केस म्हणला नुसतं केस पळोवन नाही कळ्ळें ह्या एक उडगास दवरी आणीक एक व्हेरी इम्पॉर्टंट कसं इम्पॉर्टंट सांगता कशी निगेल जावयले केस उणे 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 जातर गेल पळय तशींची तागेल क्वालिफिकेशन हाय 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 आत्तो तो प्रेसिडेंट कंपनीचो लक्ष फर्स्ट प्रमोशना मागले केस हांगा आशिल्ले आयटमाक कितें कसं जालें कोण काय ना आणि सीईओच्या तरी Moreover, कसं एव्हरी एज
has its own beauty, charm and responsibility. आज तुम्ही 40 सांगतो दिवस कशी धावता काय कळना. व्हेरी सून तुम्ही 60 सांगतो येतलींची कळवार. आज तुमगे चेडू तुम्ही तुमका चंदकोन पळयताची. तुम्ही तांगेले रोल मॉडेल. तुम्ही कशी बिहेव करता पळय तशी त्यांनी तुमक पळोवन बिहेव करतलींची. तुम्ही म्हाका चंदकोन पळयल्यानी त्यांनी चंदकोन पळयता. तुम्ही मालगड्याक रिस्पेक्ट दिल्यारी तशींची त्यांनी तुमकां तशी रिस्पॉन्सिबिलिटी करतलींची. तुम्ही चेडू बुद्दत नाशिल्ली न्ही तर तुम्ही डबल रिस्पॉन्सिबल जावका. करेक्ट. हा सांगता पळय ऍक्शन स्पीक्स लाउडर दॅन द वर्ड्स. कळ्ळें. म्हणूच म्हणटा न्हय म्हालगड मनुष्य नुसतं म्हणतात न्ही. म्हालगड मनुष्य म्हळ्यार ओल्ड एज काय म्हळ्यार एक ज्ञानाचे धरोवर. त्या ज्ञाना भंडार. त्या भंडार तुम्ही सोपास नाका. त्या चंदकोन तुम्ही घर केल्या पळ्यारी लाईफ इज रियली ब्युटिफूल. ताका म्हणटा नव्हे. ताका म्हणटा नव्हे. कसं ना व्हेरी गुड. करेक्ट. गोल्ड. राईट. वा एक सांग ह्या बिग पळय नेवणारी म्हाका चान्स मेळ्ळे उलोवच्या काजी. पळयत आशिल्ली तिका चान्स म्हाका उलोवची. नाही झालं. आणि ते हिंदीत यादेस नको. कसं ते बहती नदियों में बहती गंगा में पळगो. बहती गंगा में हात धुलो. पण तू आज सांगून सोड गो. सांगून सोड. बहती विक में असो म्हाका ती नाही पळय. तुम्ही ना जाल्यार मोठ ना. गोल्ड इज गोल्ड म्हूण ती म्हणा म्हळ्यार हांवें एक गोल्डाची वय कितें खंडीत गोल्ड म्हणून तुमकां केन्ना कळचें म्हूण म्हाका अशीच एक मना दिसता रे सर. आतां कशी तूं म्हणला न्हय पण म्हगेल कशी सिनियर सिटीजन ना म्हाका फुल्ल लायसन्स आसा. तेंचे एक लेक्चर आनी कसलें दिवया म्हूण लेक्चर आसा बहती गंगा में. अशें करूं का. हांव कसं म्हणटा तूं मिसान आसतना आमी ऑफिसांत हांव प्रमोशन घेयनी. हांव कसं जालें तें पुरो म्हगे लायफ तुमकां डिवोट केला. तुगेले एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज की आनी की कसं म्हणून आमी लक्ष आसना लक्षांत. तूं म्हाका म्हगेले हॉबीज आशिल्ले सिंगींग म्हणा थिएटर म्हणा वॉयस मॉड्युलेशन मस्त पुरो म्हाका इच्छा आशिल्ली जाल्यार तें पुरो बरी दवरलें. एक प्लीज हांव एक शिकपारस म्हूण म्हणा हांकां कशी प्रत्येक आनामान केल्लेलें तेंची कळ्ळें काय. व्हड एक आमी आनी आमकां प्लीज आज म्हगेले नात्रा कितें हांव तें करतलें आसा. सो एक व्हडलें एक नंबर म्हूण हांव म्हणची न्ही जाल्यार आज म्हाका कशें दिसता म्हळ्यार आमी सिनियर सिटीजन जातना येदें तुमगेलें एक कर्तव्य तुमी सूर कोरका म्हूण. आमा तुका विकेंडांत येदें रेस्ट जावंक हांवें. आमा तुका दिसलें एक म्युजीक क्लासाक वचूंक हांवें म्हूण पूण एक निमगो येता आशिल्लें. त्या निमगोचे सोडी डान्स शिकता म्हणटाना पुदू पुदू हांसली. वे आतां नॉट गुड कसं तूं येता तुलोची वे नॉट गुड काय. हांव म्हणजे कसं करचो एटलिस्ट आमकां तितली पूण एक एनकरेजमेंट दियाची. आमकां विकेंडां आमा तुका खंय सोड का. आमा तुका पिकनिका म्हाकाय पिकनिका वचपा म्हगेले फ्रेंड्सा आवडू. आमगेले ग्रूप आसा बँका ग्रूप आनी ते आमगे स्कूल फ्रेंड ग्रूप आतां पुरो वॉट्सॅपार पुरो कनेक्टेड आसात आमी कळ्ळें. सो आमी लायक ते कसं म्हणा आमकां तुमी तें येदें एनकरेज करूं जायना. पुरो काय ना ऑल टेक इट फॉर ग्रांटेड जाला हांगा. प्रत्येक विशय आमकां कसलें घरकड बसलें जालें रंदपणी हें करच्या काम कांय अडिना. बट जाल्यार हांव म्हणजे येदेची तुमगेले एक जबाबदारी तुमकां कळल्याची की म्हाका दिसता लायक आशिल्लें वय वंदिता समज सकट ऐकला ना गो मागीर सांगिल्लें. हां समज सकट कळला ना मात वय गो वय 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 कसं करता म्हणे करता आसता मात
काय मी गेले थोडे चुकले अम्मा थोडे नाही हा. ओढ चुकला तुमगेल काय होऊन चुकला काय होय मागे पण चुकला वय आणि कसं ना ते सोडायची फर्स्ट अम्मा तू हांव इग्नोर करूनच जशी आणि मुखारी हांव तुका सद्द एक पंत दिवस फोन करतली खंडीत तू रिक्षाने फोन केल्ले नाही जात गो हा रिमाइंडर घालती गो विसरून वता तसं करचें हा मात्र मांगेले चिके चुकले ना मांगेले चिके नाही बरेच चुकतस पळय कसं ॲक्च्युली माय हांगा रिटायर जावन घरकडे असं म्हणून तांगे हांव सकट टेकन फॉर ग्रांटेड केल्लें ॲक्च्युली तांणी हांगा घरकड आसा म्हणून तांणी घर कितली लायकून सांबाळटाची आमगेल चेडूं कितली लायकून पळयताची आता कळत असं तुका त्यांनी असा टेकन फॉर ग्रांटेड तू केला taken तुम्ही for- कर न्ही आणि एक लक्षात दवरी हां इतले आम्ही म्हणतो असा ती आम्ही ऑफिसा वता न्हू चेडू कोणाक पळयता ती अम्माक पळयता आसली आनी ती जी संस्कार घालता ती जी शिकयता दॅट इज मोर दॅन गोल्ड व्हॅल्युएबल मोर दॅन गोल्ड नाही तर आजकालची चेडू कशी झाला कोण शिकयता तांकां व्हॉट्सअप अँड टीव्ही अम्मा असं म्हणून तिथले कंट्रोल असं अम्मा सॉरी आम्ही सॉरी मागीर करूया घरकडे असच ना Sorry, अम्मा. बोल ना हांव कसं म्हणटा हांव इथे आयल्या बॅग वस्तू जाल्ला म्हणलें लावे आमगेले यंग सिटीजन आले अरे तुम्ही यंग सिटीजन यंग सिल्वर शोभा तू सांगला गो तांकां आमगेले weekend plan करनाशिल्ले. तू ऑफिसातून यायक लागून एक उलयता म्हणल्यार तुमकां कांय फुरसत ना plan चाललें आशिल्लें, बरें त्या जालें. म्हाका कोत्ता आमी ह्या विकेंडांत आमी कार बूक केला आनी आमी एक भायर वचचे प्रोग्राम केला दोन्ही? तुगेल कशें बुकींग जाय न्ही मागीर हांकां आपूण व्हरची की आमगे ग्रुप धरता की आमी यंग मोठ फील जाल्यार यायची ना जाल्यार काय सोची पळय सोची ना आम्ही येतात आम्ही वचा तांगे लोटू कसं करतो हा वचा आम्ही एक फॅमिली गेट टुगेदर फॅमिली गेट टुगेदर जातले अच्छा एक फॅमिली गेट टुगेदर करूया कळलं जालें तरी हांकां व्हरची आमी तुका कसं नाही रिहर्सल आतां गेले रिहर्सल मागीर वचचें आसा ड्रेस रिहर्सल खातीर ग्रँड ड्रेस रिहर्सल जाय चलो आम्ही वरचवे वीक हां आम्ही करचवे तुम्ही एक काम करता तुम्ही मेगेल आम्हाला पाठवा नकाच तुमल्या अम्मा म्हणल्यार कसं एकदम फिट आणि असं 2 जंप मारल्यार म्हाका हपू हपू जाता एकदम ती पळय तुमची अम्मा दिसता की आणि तू पळय कशी असती हा अशी असं तुम्ही कशी असं नाही ना अशी बरोबर असा वच्चा ते सकाळ वच्चा फाल्ल्या दाखवून तुमगेल्या आम्ही अम्मा म्हणके जाऊ का हांव जिम आवाज तुम्हाला आम्हाला पण सपूर जाऊन दाखयता म्हाका जाल्ले काय हरकत आणि तुम्ही कशी जाता पळया मागीर काय जावचें डिफिकल्ट कशी डान्स करूया चलो तुमगे पूरजनाल तोंडार हास आणि आनंद पुरण हांव अनडाउटेडली सांगता की यह नाटक सुपर से बहुत बहुत ऊपर चला सो